पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम सध्या झुजा पावण्यात सुरू आसा। हे काम फुडल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले। मात ह्या कामाक लागून पर्वरे मोठ्या प्रमाणात धुल्लांचे प्रदूषण जाता। तशेंच सकाळी आनी सांजेच्या वेळार भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाता। सध्या उड्डाण पुलाचे 70% काम पुराय जाला। कामाक लागून जो धुल्ल जाता ताचेर उदक मारपा खातीर 5 टँकर दवरल्यात खंय। पर्वरी हांगासर जो फ्लायओव्हर जाता ह्या फ्लायओव्हराचें काम खूब नेटान चालू आसा आनी बेगीनूच हो फ्लायओव्हर लोकांच्या सेवेन उपलब्ध जातलो अशी म्हायती मेळटा। म्हापसा आनी पर्वरी ह्या दोन जाग्यांसून ह्या फ्लायओव्हरचें काम चालू जाल्लें आनी हें काम 70% पुराय जाला अशी म्हायती आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्ली। हालींच गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक विधान केलें तें म्हटल्यार ऑगस्ट 2026 पर्यंत हो जो फ्लायओव्हर आसा हो पुरायपणान तयार जावन हो लोकांच्या सेवेक उपलब्ध आसतलो। आतां 70% जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम कंप्लीट जालें अशी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना आमी डेटा मागलो आनी आमकां जो डेटा येयला तो हांव तुमच्या मुखार दवरतां। तो डेटा जो आसा तो डेटा जावन आसा म्हणजे सगळ्यांत पयलीं बुनयाद मारतना ह्या ज्यो बुनयादी मारल्यो त्यो बुनयादी जावन आसल्यो 530 बुनयादी मारपाच्यो आसल्यो। भितूंतल्यो 430 बुनयादी मारून कंप्लीट जाल्लेल्यो आसा। 100 उरल्या। तेची लास्ट टार्गेट जे आसा ते एप्रील 2005 ही टार्गेट आसा। त्याच्या वयर जे फावंडेशनाच्या वयर जे पिलर काडटा ताका पायल क्रॅप म्हणटा ते 88 पायल क्रॅप आसा। तितूंतले 60 पायल क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 20 जे आसा ते उरलेले आसा। हेची कंप्लिशन डेट जी आसा ही मे 2025 हे आसा। मागीर वयर पायर शाफ्ट जे आसता ते शाफ्ट जे आसता ते 88 शाफ्ट घालपाचे आसा। 56 शाफ्ट भितूंतले कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 32 शाफ्ट घालपाचे उरल्या। तेची जी लास्ट डेट आसा ती जून 2025 पर्यंत आसा। पायर क्रॅप जे आसता जेचेर मागीर वयर सेगमेंट घातलो वयता त्या पायर क्रॅप 88 पायर क्रॅप तेची गरज आसा। भितूंतले 51 पायर क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 37 उरलेले आसा। तेची डेट जी आसा ती लास्ट टार्गेट डेट जून 2025 इतली आसा। सेगमेंट कास्टिंग जे सेगमेंट वयर घालता तेची कास्टिंग करपाची आसा। ते सेगमेंट कास्टिंग जवळपास 1431 सेगमेंट कास्टिंग लागतले ह्या फूल फ्लायओव्हराक। भितूंतले 196 कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 1235 जे आसा ते कंप्लीट जावपाचे आसा। तेची लास्ट डेट जी आसा ती जानेवारी 2026 ही डेट आसा। सो सेगमेंट लॉन्चिंग जे आसता म्हणजे जे आमी फ्लायओव्हराच्या वयर 2 खांब्याच्या वयर लॉन्चिंग घालता ते सेगमेंट लॉन्चिंग 87 सेगमेंट लॉन्चिंग आसा। भितूंतले 2च सद्या कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 85 सेगमेंट जे आसा ते जावपाचे आसा। तेची लास्ट डेट आसा ती मार्च 2026 ही लास्ट डेट आसा। ड्रेन स्लॅब जो सेगमेंटा सायडीन जो ड्रेनेज वयपाक जो स्लॅब आसता तो जवळपास 10.3 किलोमिटरचो स्लॅब घालपाचो आसा। भितूंतलो 1 किलोमिटर जो आहा 1.09 किलोमिटरचो स्लॅब जो आहा तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आजून 9.21 किलोमिटरचो स्लॅब कंप्लीट जावपाचो आसा। तेची लास्ट डेट आसा जून 2026। कंपाऊंड वॉल जी बांदपाची आसता सायडीक जी कंपाऊंड वॉल बांदपाची आसता फ्लायओव्हर स्टार्ट जावच्या पयलीं तेची 2.523 किलोमिटर ही लेंथ आसली आनी ही सगळी लेंथ जी आसा ती कंप्लीट जाल्लेली आसा। त्याच भायर रिटेनिंग वॉल ताका जोडून बांदपाची आसता ती जवळपास 0.28 किलोमिटर आसली ती बांदून कंप्लीट जाल्लेली आसा। इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटीज म्हणजे वयर खांबे आसतले फ्लायओव्हराच्या वयर त्याची जी इलेक्ट्रिसिटीचे जे युटिलिटी आसा लेंथ आसा 51.25 किलोमिटर। भितूंतले 42.745 किलोमिटरचे काम सद्या जाल्लेले आसा आनी 8.505 किलोमिटरचे काम उरलेले आसा। तेची लास्ट डेट मार्च 2025 ही आसा। वॉटर पायपलायन जी आसा ती पायपलायन सुद्धा 12.31 किलोमिटरची आसा। भितूंतली 6 किलोमिटरची ऑलरेडी घालून त्यांनी कंप्लीट केलेली आसा आनी 6.31 किलोमिटरची आजून उरल्या। तेची डेट जी आसा ती मार्च 2025 अशी आसा। तर ह्यो आसल्यो टार्गेट डेटीक ज्या प्रमाणे काम चल्लां फास्ट ट्रॅकार ते पळयता हे टार्गेट डेटीचेर हे काम कंप्लीट जातले। हो आसलो स्पेशल रिपोर्ट पर्वरी फ्लायओव्हराचेर। असेच रिपोर्ट पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV।